सभापती जर शियाळे अधिवेशन 15 दिसांचे घेवपाक तयार आसा जाल्यार हांव गोंयकारां खातीर निर्लज्जपणान माफी मागपाक तयार आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। बेटेच कारण नासतना आनी आपली चूक नासतना आपूण आपल्या बापायची लेगीत माफी मागचो ना अशेंय विजय म्हणटा। तशेंच विधिमंडळ सचिवालय सरकाराच्या दबावा खाला काम करता असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान हे वेळार केला। विजयान सभापती पदाचो अपमान केला देखून ताणें माफी मागपाक जाय अशी मागणी सभापती रमेश तवडकारान केली। हे फाटभुंयेर विजय उलयतालो। माफी मागप इज इम्पॉर्टंट। बरें, हांव माफी मागता। 15 दीस घेता सेशन। हांव सगळ्यांक हाजे सकयल रावन माफी मागता, त्या ब्रिजा पोना नाजाल्यार ताजे काणकोण येवन माफी मागता। घेता 15 दिसांचें सेशन, मागता हांव माफी। गोंयचे जनते खातीर माफी मागता, निर्लज्जपणान माफी मागता। घेता सेशन, घेता माफी मागया। Apologize for what? You want me to apologize? No. I told you I will apologize. Make 15 days. Okay. Why should I apologize for what? To tell the speaker that the government should not feel that he is an employee of the government. चूक म्हणलें हांवें. My personal opinion is that what I had said is actually cementing the position of the speaker as having the highest protocol in the state legislature. I am saying that the government should not treat him as their employee. I have not said anything against the speaker. On the contrary, I have fortified his position. Now, if I am wrong here, then he should tell me where I am wrong. Number one. Number two, if he wants the satisfaction of an apology, I am willing to give it. Give those 15 days which you had promised last time. I am willing to give it under anywhere. Chief Minister चे घरा वचून बसून मागूंक हांव sorry. Where is the question? Where is the question? You know me, you know me from yesterday. I am the type to apologize. For what? Apologize for what? म्हणजे बापायन जर म्हाका सांगलें न्ही फाल्यां भुरगो आसतना की ओगीच आपल्याक सॉरी म्हणून हांव म्हणपी न्ही तकलेन धर तूं हांव तसलें कास्ताचो मनीस दे आर रिबेल्स ओगी एपोलॉजायज म्हणून कितें तुका बरें दिसता म्हणून हांव म्हणू एपोलॉजायज हांव म्हणटा मरे एपोलॉजायज तुका बरें दिसता म्हणून म्हणटा 15 दीस दी